हेलो भितर देवता तुमचे किती डिमांड असले त्याच्याकडे सांग राव डिमांड काय मागणी म्हणजे ग्रामस्थांक तो प्रोजेक्ट नाका असलो आता आयचे ग्रामसभे प्रमाणे 2.5 महिन्या पयलीं जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फायल येयली पंचायतीन त्या टायमार तेंची कंप्लेंट घातली ना जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्या उपरांत तेंची सर्वे नंबर चेक करून परत तेंची रेक्टिफाय करून परत कंप्लेंट दिली त्याच प्रमाणे आमी ताका स्टॉप नोटीस काढली एज पर प्रमाणे सो तेंच्यांनी ती चॅलेंज करून ते डायरेक्टर पंचायतीन गेले कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ले ते मनीस आनी तेंच्यांनी स्टे हाडली आनी तेंच्यांनी आपलें काम चालू दवरला सो त्या खातीर ग्रामस्थांनी ग्रामसभेक हो मुद्दो मांडलो की हे आमकां फुडें नाका एज पर ग्रामस्थ रोडाचें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा तो रिपोर्ट लोकलांक दिल्लो जातलो आनी वॉर्ड मेंबर स्थानीक वॉर्ड मेंबर CMाकूय मेमोरंडम दिन येयल्ले आसा की हो नाका म्हणून हीच जर कंप्लेंट जर तेंच्यांनी पयलीं दिल्ली जाल्यार खंय तरी एक आमकां बेस जाल्लो की लायसन्स स्टॉप करपाक तेंच्यांनी कंप्लेंट आफ्टर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्या उपरांत तेंच्यांनी कंप्लेंट घातली. In 22nd August Gram Sabha, 25th August I एक resolution घेतलेले compulsory site inspection by the panchayat of any project before issuing construction license. म्हाका एक सांग तुवें वचून तिका site inspection केला? Wait one second please. Have you done site inspection of that place before giving license? You are the ward member. If you have any objection, आम्ही एक रेजोल्यूशन घेतला ऑलरेडी टेकन ऑन 25th August. ह्या ऑगस्टान आम्ही कितें सांगला रेजोल्यूशन तुम्ही लायसन्स इश्यू करच्या पयलीं वचून तुम्ही रोड बी चेक करात तुमची सेटबॅक चेक करात चेक एवरीथिंग when the file comes to your office you have to check everything and write back to that ECB if it is right or wrong. आता म्हाका सांग तो रस्तो तुमचो आहा तो कितलो मीटर आहा? 3 मीटर होता 3:20. So how did you all pass that? How did you pass it?